कूळ मुणकार कोफुसांतल्यान आसगांव प्रदीप आगरवाडेकाराचें घर म्हणून उडोवपाचो यत्न जालो। आगरवाडेकार घर बांदून आशिल्ली जमीन भाटकारान भायले भायर कोणाक विकली। उपरांत बावसर धाडून आगरवाडेकाराचें घर मोडपाचो यत्नूय केलो। ह्या प्रकरणात आयतारा हणजूण पुलिशेन 2 वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्यात। आसगांव वाठारात फाटल्या 30 वर्सां सावन सर्वे नंबर 135/1A हे जमनीत घर बांधून रावपी प्रदीप आगरवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो प्रकार घडलो। शेनवारा सकाळी 15 बाउन्सर आणि जेसीपी घेऊन आगरवाडेकार हांचे घर मोडून उडोवपाचो यत्न जालो। हे घडणुकेची माहिती हणजूण पुलिशेक मेळ्ळ्या उपरांत ते घडणूक थळार पावले आणि घर मोडपाचे काम बंद केले। उपरांत पुलिशेन घरधन्याक आणि घर पाडपी दोगांकूय पुलीस स्टेशनार आफोवन व्हेले। मात पुलीस स्टेशनात वतना घरधनी प्रदीप आगरवाडेकार आणि ताच्या चल्याक बाउन्सरांनी आपल्या गाडयेत बसयले आणि 6 वरां तांकां हणजूण वाठारांत भोंवडायले। उपरांत तांकां राती उसरा खंय एका बारा कडेन गाडयेंतल्यान उडयले। ह्या प्रकरणात आता आगरवाडेकार फॅमिली न्याय मागता। पुलीस काय करूंक शकना। म्हाका पुलिसांचो विश्वासूच ना, म्हाका पुलिसांचेर म्हाका भंयच दिसता। आता कशें जगपाचें आमी? चेड्या घरान बांदून दवरपाचो, भायर सोडपाचोच ना। आनी मदींच आतां कितें झप करून ते केन्ना येवन कितें मोडलें केलें जाल्यार हांकां कॉल करून कितें फायदो? ते येयत ना। तुम्ही आता तुमचे डॉक्युमेंट्स कितें प्रोड्यूस केले पुलिसांक? आमी डॉक्युमेंट्स आतां दिल्या, तो आतां केस रजिस्टर करता म्हणटा आतां रातच्यान ते कांयच करूंक ना। मग काल तुम्ही जेन्ना घर तुमचे डॅमोलिश केले तेन्ना कशे तरेन तुम्ही रावले? कितें कशें रावली? एक सालान सगळे फातर पडलेले आहा, थंय सायडीक सालान म्हाजो चेडो न्हिदता। सामान बी सगळें डॅमेज जालां आमचें। ते धुल्लो फाफडून आमी न्हिदल्या, धुल्लो काडून मातसो एक रातीक लागून फाफडून त्या धुल्ल्यान न्हिदल्या आमी। अशें जेन्ना घडत आसता गोंयांत पळय, तुमी आमचे गोंय राज्याचे सीएम प्रमोद सावंत हांकां कितें सांगूंक सोदता मेसेज? ताका कितें म्हणून सांगतले? आतां आमकां जस्टीस जावं, हेचेर हे नोटीस नासतना कितें नासतना पळय येयला न्हू, आमकां सगळें परत जाय बांदून। आमकां आमी आतां पावस येता, कितें जाता? आमी कशी रावतली घरान? त्या घरान कशी रावंक आमी? जागोच ना जाल्यार भितर वयर चडटले जाल्यार त्या एका फातरांक घट धरून धरून वयर चडोंक जाय। तेंच्यांनी पयला येवन घरान चडटले, देंवतले जाल्यार रावतले जाल्यार हे ना, जागो ना। गोंयान गोंयकारांकूच जस्टीस मेळना। गोंयकारांकूच तशें करता, भायले येवन हे करता आनी हे भायल्यांक सपोर्ट करता, पुलीसूच भायल्यांक सपोर्ट करता जाल्यार आमी कितें करूं? अशेंच जालें न्हू तें। आमी गोंयकार आसून हांगा इतलीं वर्सां आसून ती येवन हांगा 6 म्हयने रावन आपल्या नांवार करून वयता, जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी जाली गाठी आमरे भायली। इतले मजगती हो प्रकार जेन्ना थळावी आमदार डिलायला लोबो हांच्या कानार पडलो तेन्ना तिणें घडिल्ल्या प्रकाराविशीं तिडक उक्तायली। अपहरणाचो गुन्यांव दाखल जावंक नाशिल्ल्यान आयतारा आमदार डिलायला लोबो, थळावो सरपंच आनी आगरवाडेकार घरातली सगळीं मनशां हणजूण पुलीस स्टेशनार पावली। चवकशी केल्या उपरांत तिका अशें दिसून आयलें की पुलिसांनी हे प्रकरण गुठलावपाचो यत्न केल्ल्याचे आमदार डिलायला लोबो सांगता। आमदारान ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्या उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात घर मोडप आणि अपहरण केले म्हणून 2 वेगवेगळ्यो कागाळी नोंद केल्यात। आपल्या मतदारसंघात अशो घडणुको घडत जाल्यार त्यो खपोवन घेवचे ना म्हणून आमदार डिलायला लोबोन शिटकावणी दिल्या। काल आमच्या बायरो आल्टो ह्या वाड्यान आसगांव बाब प्रदीप आगरवाडेकर आणि त्याचे चेडो, बायल तेजी चोडू, आमचो सरपंच हांगा कोण तरी पूजा शर्मा म्हणून ती प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणटा। हांव कितें म्हणटा ते पूजा शर्मान ना, जो शर्मा नाल्यार वर्मा, हे कोण भायले आहा तेणी प्रॉपर्टी घेतल्या पासून जाल्यार यू जस्ट कॅनॉट ब्रिंग अ जेसीपी अँड डेमोलिश अ हाऊस। प्रॉपर्टी घेतल्या तूं त्या शर्मान नाल्यार वर्मान तांकां लिगल नोटीस सर्व करूंक जाय, कोण घरान रावता ताका। बाबा टू वेकेट विदीन 8 days or 15 days or 1 month, आनी ते वेकेट करिना जाल्यार ट्रू कलेक्टर प्रॉपरली टू लिगल सोर्स वेकेट करूंक जाय। आतां काल जालें कितें पयलें सांगता, नोटीस सर्व करूंक ना, येयले कोण जेसीपीन मोडूंक बाउन्सर येयले आनी मोडूंक लागले घर। मागीर पुलीस येयले खंय दिसो, ते जेसीपीची चाळी पासून काडले आनी ते ऑपरेट काडले आनी मागीर परते येता जेसीपीन परती मोडटात, तेंचे आख्खे अर्दें घर मोडलेलें आहा। तेज्या उपरांत तेज्या चेड्याक पळय आनी तेज्या पायक, आय मीन प्रदीप आनी तेजो चेड्याक कोण तरी गाडयेन बसयतात। 3:30 सुमार दोगांकी घेवन
भोव भोंवडयतात आख्खे गोंयभर आनी हाडून 10:30 ते बॉबी बार्रा कडेन उडयतात. इज दीस नॉट द केस ऑफ किडनॅपिंग? येवन भुरग्यांक आनी तेजे हेका गाडयेन घालप आनी 100 वरांक उडावप आनी हाडून उडोवप. दीस इज किडनॅपिंग केस. इफ दीस इज नॉट किडनॅपिंग, वॉट एल्स इज किडनॅपिंग? टेल मी. आनी तो बावडो पळय कोडटालो राती. ही सिनियर सिटीजन को दुयेंत आहा. आय डोंट नो वेर द लॉ एंड दीस इज रीच. द PSI and the PI has to take strict action. I and DYSP पासून कॉल केला. This cannot be tolerated in a small state like Goa and especially in my Shioli constituency. गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान स्नेहा आसोटीकार.